शेकोनरांच्या नावान ऑल गोवा बीच शेकोनरांच्या नावान एक आम्ही मेमोरंडम दिला आयज. कोणाक दिला? मेंबर सेक्रेटरी CRZ. आणि ताचेर आमी कितें सांगलां, जेन्ना NCSCमान एक बीच कॅरिंग कॅपॅसिटी केल्ली ताची आमचे कडेन कॉपी आहा आनी ते बीच कॅरिंग कॅपॅसिटीन आमची शेकां मेन्शन केल्ली आहा. बट तेमी एक बीच कॅरिंग कॅपॅसिटी केली आनी कितली बिचार शेकां आहा ती दाखोवपाक जाय प्लॅनार. कित्याक जे जाग्यार आयज फिशरमॅन आहा आनी त्या जाग्यारूय शेकांय आहा. थोडे आमचे शेक ओनरूय फिशरमॅन आनी फिशरमॅनूय शेक ओनर. सो ते सारकें दाखयलें जाल्यार आयज आमकां बऱ्याक पडटालें. सो तेका लागून आमी एक रिक्वेस्ट केला की आमची ही शेकां प्लॅनार घालची म्हणून. आमकां जी शेकां आमी मागता ती आतांची न्हू. शेकां शेक्स वे एक्झिस्टिंग प्रायर टू 1991 नोटिफिकेशन आमचे कडेन पळय 1978 एक लायसन्स आहा. ताचे उपरांत कंटिन्युअसली ताचे लायसन्स आहा. तशेंच हो जो शेकांचो इश्यू आहा तो आतांचो न्हू. हो शेकांचो जो इश्यू आहा तो भरपूर पोरनेलो आनी तो शेकांचो इश्यू आयज सॉल्व जावपाक जायो ते CZMP प्लॅनार घालून. सो ताका लागून आमी आमचे कितें डिमांड आहा आनी आमचे कितें आहा तें आमी सगळें सबमीट केलां. आमचो एक रिक्वेस्ट गोंयचो आमचो जो एनवायरमेंट मिनिस्टर आहा ताणें आमकां हेल्प करचें आनी हे आमचे कितें आहा ते प्रॉब्लेम एक पारात सॉल्व करचे. मागीर ते शेकाचे इश्यू कशे दाखोवन घालता? इट इज नॉट परमनंट शेक्स न्हू. नो, इट इज नॉट परमनंट. बट सी परमनंट शेकां न्हू. बट आमकां एक कंडिशन घालचें. आमी जाणा आमची शेकां परमनंट न्हू आमकां खबर आहा. बट आमी परमनंट दिल्यार पासून आमी परमनंट घालपाना शेकां बिचार आनी घालपाकूय जायना. कित्याक आमचे जे मॉन्सून आहा ते इतले हें जाता वयर पावता उदक तेका लागून आमच्यान शेकां दवरपाक जायना बिचार. पण आमकां एक कंडिशन घालचें आनी टायम दिवचो खंयच्या टायमार ते सप्टेंबर टू 31 मे आमकां शेकां जाय. जून जुलय ऑगस्ट आमकां शेकां नाका. आमी क्लियरली सांगलां जून जुलय ऑगस्ट शेकां नाका. आमी काडून भितर घालता सगळें. एक बिचार कांयच आसपाना. सो ताका लागून आमची शेकां प्लॅनार मार्क केली न्हू जाल्यार आमकां कन्फर्म जाली ही एक्टिविटी आसा म्हणून विचार. आतां तुमी म्हणटा आतां आमचे टेम्पररी आतां फिशरमॅनाचे स्ट्रक्चर दाखयला तेमी बोटी हूंय पार्क करपाचें दाखयला. त्या जाग्यार तरी शेकां येयले फाल्यां केस्तांवां जातली न्हू. सो ताका लागून आमची बिचार शेकां दाखोवपाक जाय. आमी म्हणना सगळ्यांचे फिशरमॅन आमी फिशरमॅनूच जे जाय तेवढे शेकां आहा तेय फिशरमॅनूच. पूण आमचे मदें फाल्यां प्लॅनाक चोवन मागीर केस्तांव जावपाक नाका. ताका लागून आमी आमचे सगळें दिलां. इवन NCSCमान रिपोर्ट केल्लो आहा. NCSCमाचो बीच कॅरिंग कॅपॅसिटी ती आमी तांकां परतून सबमीट केल्या.